Matthew chapter 17 verse 20. जेसून जाप दिली, तुमचो बवार्थ बोवस्कर देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणा तितलो बवार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासर उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचे कितेंच ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31. ताणें म्हणलें, सोम्या जेजूचेर बवार दवर, तोवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणेय बचाव जातलें. Matthew chapter 11 verse 28. येया म्हजे सशी समेज तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. Wisdom chapter 16 verse 12. कित्याक कसलो सालो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक सुकूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरेस्परा तांकां बरी केली. James chapter 5 verse 15. बाबार्थान केल्लें हे मागणें पिडेस्ता बरें करतलें, सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली खंयचीच पातकां ती जावं ती ताका बोगसात येली. Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेन पडून हातुळणार आसतना सरेस्पोर ताका आदार दिता, ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय.